निमणे आपल्या बंडोबा आमदारांक त्यागाचो डोस पाजून थंड करून बीजेपीन दोनूय इम्पोर्टेड आमदारांकूच मंत्री केले. फाटले कितलेशेच दीस गोंयभर चर्चेचो विशय जाल्लो वाळपयचो काँग्रेसीचो माजी आमदार विश्वजीत राणेन बुधवारा राजभवनार मंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. विश्वजीत आनी माविनाचोय सोपूत विधी जालो. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Movin Elodoro Gudino, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I'd like to know, now you're a minister, what would be your plans for the next 5 years? No, one is to go by the guidance and directions of the Honorable Chief Minister, and along with the directions of the Honorable Chief Minister, what is the party agenda also with respect to my portfolio, in a coordinated manner to take it forward based on the portfolio I get. विशेष तुम्ही ऑपोजिशन असताना या गव्हर्नमेंटाची दीनदयाल स्किमी ना खुबशे ना 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 क्रिटिसायज म्हणजे आमी हय बरोबर आहा, पूण कितें आसा मिस्टर मनोहर पर्रीकर गोंयांत नाशिल्ले आनी जें कितें म्हाजे नजरेक हाडटा, समज म्हाका कितें दिलें गेलें त्या खात्याचें एक एनालिसीस करून एक बरें एक कितें तरी एक स्टडी करून ताका एक आठवडोभर वयतलो आनी म्हाजे विशय घेवन मुख्यमंत्री कडेन वचून तेंचें मार्गदर्शन सकयल ते कामां सगळीं फुडें व्हरपाचो हांव प्रयत्न करता. आनी म्हाका खात्री आहा, हांव चेअरमन GTDC आसतना हांव श्री पर्रीकर वांगडा काम केल्लो आसा आनी तेंची काम करपाची स्टायल म्हाका खबर आहा आनी त्या फ्रेमवर्क भितर काम करपाचो होच म्हाजो प्रयत्न. तुमचे क्रिटिसिजम हे फाटले कामान आसले पळय त्या तुमी ह्या कॅबिनेटान आहा, सो तुमी ते डेफिनेटली म्हाका जर ज्या विशयाचेर हांव उठयलां समज ते म्हाका गावले ते विशय मार्गार घालपाचे म्हाका आनी संदी गावची ना आनी टिका करपाक, ते हांवें गोश्टी जाग्यार घालपाक जाय आनी ते निश्चित हांव जाग्यार घालतलो. It is an opportunity to work with a tall leader, and I call him the tallest leader of Goa, that's the Honorable Chief Minister Shri Manohar Parrikar. I think now a lot of good things will happen to Goa under his leadership, because today it is a situation one of great challenges. We need a lot of money for development, we need a lot of schemes from the center, we need lot of indulgence from the central government in terms of getting financial support, in terms of getting new schemes, in terms of funding the ongoing projects and launching new projects. And nobody other than Mr. Manohar Parrikar can do it better. So we have a very good leader in him, and I look forward to working under him. Any task that is assigned to me, I will be happy. Today Goa by itself is a brand name internationally. So we have to build on that, see that while maintaining the character of Goa, while maintaining the Goan identity, we carry on a lot of progress which is already visible, which is work in progress, which will be completing the ongoing projects and launching new programs. विश्वजीत आनी माविनान सोपूत घेतला, मात तांकां खातीं सोमार मंगळारा मेळपाचीं. दुसऱ्या टप्प्यातलें खातें वांटपूय तेन्नाच जातलें. Monday or Tuesday, because नहीं 3 बीन काय ना. सेकंड पोर्टफोलियो फाटल्या 10 जाणांक सोमार नाल्यार मंगळार येतलो, कारण गव्हर्नर 2-3 दीस सुटयो आसा आनी आयज आयल्यार तांकां 1 नाल्यार 2 पोर्टफोलियो हे मेळटलो. तिसरो पोर्टफोलियो बजेट जातकच तो बारीक पोर्टफोलियो आसता. पर्रीकार सरकाराचे पयल्या टप्प्यातले महामंडळ वांटपूय जालें. युती सरकारात बीजेपीचे वजन कमी जाल्ल्यान बीजेपीचे आदले सिनियर मंत्री निमणे मंत्रीपदां सोडून महामंडळांचेर. कोणाक कितें मेळ्ळां ते पळयात. कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट दिली सगळ्यांची, 1-2 जाण उरले आसतले. EDC सिद्धार्थ, मागीर GSIDC दीपक प्रभू, ताजें ऑफिशियल नांव प्रभू पाऊसकार आसा. मागीर हॉर्टिकल्चर झांटये, IDC ग्लेन तिकलो. मागीर हँडीक्राफ्ट आमचो राजेश पटणेकार. देन एलिना रिहेबिलिटेशन बोर्ड, काब्राल GTDC, कदंबा आमचो कार्लूस अल्मेदा.
इतले मजगतीं विश्वजिताक दिल्ले मंत्रीपदाचेर काँग्रेसीन बीजेपीचेर टिका केली. विश्वजिताच्या मंत्रिमंडळ प्रवेशाचेर काडिल्ले पत्रकात काँग्रेस म्हणटा, विश्वजीत फकत 5 म्हयन्यां खातीर मंत्री. बाय इलेक्शनांत विश्वजिताचो पराभव जातलो हें पर्रीकाराक खबर आसा. जर विश्वजीत बाय इलेक्शनांत परत वेंचून येतलो म्हूण शिवर आशिल्ल्यार पर्रीकार बाय इलेक्शनाच्या निकाला मेरेन रावता आशिल्लो. विश्वजितान वाळपयकारांचो विश्वासघात केला. बाय इलेक्शनांत विश्वजिताची हार अटळ आसा. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकर आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी.